डोळ्याची दिस्त इफेक्ट जाता म्हण खुबशे लोकांक खबर नासता. दुसरे म्हणजे लोकांक दिसता की वय वाडटा वाडटा हळू तो स्क्विंट कमी जातलो अशें खूब लोकांक दिसता. भुरगो ल्हान आसा आसुनी म्हण. पण तशें ना आसता. थोडे तरेचे स्क्विंट आसता ताका आमी सुडो स्ट्रॅबिस्मस म्हणटात. म्हणजे एक्चुअली स्क्विंट ना आसता पण ते आमकां स्क्विंट तशें दिसता. ते कमी जावपाक शकता. पण दॅट इज नॉट फॉर द पेशंट्स रिलेटिव्स टू डिसायड. त्या भुरग्याक दोतोराचे कडेन हाडपाकच जाय. सो स्क्विंट जे आसा ताका ट्रिटमेंटाची गरज आसता आनी मोर सो अर्ली ट्रिटमेंटाची गरज आसता. सो कित्याक म्हणजे दोळो जो आसा तो जन्मतात ते बायनॉक्युलर सिंगल विजन जे म्हणटा ते जन्मतात ना आसता. ते हळू डेव्हलप जाता. आणि फ्रॉम बर्थ अप टू ऑलमोस्ट 6 to 7 years ऑफ एज ताका आमी क्रिटिकल पिरियड ऑफ विज्युअल डेव्हलपमेंट म्हणटात. म्हणजे त्या पिरियडान जर हे सगळे मेकॅनिझम्स आसा न्ही सेन्सरी मोटर जावं कॉर्टिकल मेकॅनिझम तातूंत जर कितेंय इंटरप्शन आयले तर त्या भुरग्याचेर लायफ लाँग परिणाम जावपाक शकता. सो दॅट इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट की हे सगळे मेकॅनिझम स्मूथली चलू तालमेलान चलू. दॅट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. सो केन्ना यू शूड नॉट वेट. द पेशंटाचे अटेंडर्साक आमी तेच सांगतात की वेळ करू नाका. वॉट एवर इट इज यू गेट द पेशंट टू द डॉक्टर. नेक्स्ट म्हणजे थोड्या लोकांक दिसता की नाका सर्जरी इतल्या ल्हान भुरग्यांक कित्याक करप. सो भंय दिसता तांकां. सो तांकां हे मिसकन्सेप्शन आसता ही गैरसमज आसता की फक्त सर्जरी एकच ट्रिटमेंट ऑप्शन म्हणून. सो जशें हांवें सांगलें स्क्विंटाक तरेतरेचे कारण आसता तशें वेगळे ट्रिटमेंट ऑप्शन्स आसता. सो सर्जरी इज नॉट द ओनली ऑप्शन. आणि इवन इफ सर्जरी इज द ऑप्शन फॉर दॅट पर्टिक्युलर स्क्विंट इवन ल्हान भुरग्यांक 1 वर्साचे कमी भुरग्यांनी सुद्धा 6 महिन्याचे भुरग्याक सुद्धा आमी स्क्विंट सर्जरी करपाक शकता. इट इज रिलेटिवली अ सेफ सर्जरी. सो हे एक मिसकन्सेप्शन आसता. आसूनी भुरगो वाडूनी मागीर पळया अशे खुबशे लोक म्हणटा. आणि एक मिसकन्सेप्शन म्हणजे थोड्या लोकांक दिसता की स्क्विंट इज अ सायन ऑफ गुड लक म्हणून. ना बरें नशीब. हय. सो दॅट ऑल्सो वी शूड म्हणजे ते कमी करपाक जाय ती गैरसमज.